Namaskaru. Urmila Prabhu, an international storyteller and story coach. तुमक सकनाक मेगल चॅनल आदू हार्दिक स्वागत. आज हांव एक कहाणी म्हळ्यार एक सिरीज ऑफ कहाणी घेवन आयल्या. ते रियल मेगल चॅनल आदू रियल इन्सिडेंट्स हांव शेअर करता. ह्या म्हळ्यार एक पयलीं जालेली घटना आनी ह्या घटनान तूं म्हाका मस्त आलोचनेंत हांव गेल्या. कशें म्हळ्यार हांव पयलीं आंगुत्र्यान म्हगेले मायगेले हांव चमकली बाय लोकल ट्रेन. मस्त वर्सान हांव लोकल ट्रेनान हांव चमकलें कळ्ळें. केन्नाय हांव अशी लोकल ट्रेनान पक्कन गेल्यारी म्हाका म्हगेले एक्स स्टुडंट मेळ्ळ्यारी हांव राबल्यारी तांणी बशील आसल्यारी तांणी म्हाका कुडलें म्हणचे मॅम कम हियर प्लीज टेक अ सीट. हांव म्हळें नो म्हाका नाका तुमी बशेन नो मॅम प्लीज प्लीज कम हियर म्हूण म्हाका आपोवचें आनी म्हाका जाग दिवचें आनी तांणी उठाचें. तशीच हांव पयलीं हांगा अंधेरी टू माहिमा हांव ट्रॅवल करता आशिल्ली आनी थंय म्हाका म्हगेले एक एक्स स्टुडंट मेळ्ळी. आनी म्हगेलो प्रिवियस एक्सपिरियन्स कसो जालें आतां ती म्हाका आपयता ती म्हाका जाग दिता आनी हांव सांगता नो 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 प्लीज कंटिन्यू सिटींग इट्स ओके म्हणून अशें म्हणून हांव केलें. ती बसल्या हांव राबल्या ती बसल्या हांव राबल्या. हांव लेक्चरस ही म्हाका आपयतली म्हूण आपयली आनी म्हाका कांय बेजार जायनी. मात म्हाका कसो म्हळ्यार म्हगेलें थिंकींग इते आपयली आबा कसले आपयली आबा म्हूण. मागीर हांव वाट काणू तिगेले चमकली तिगेले उलोवचें का हॅलो प्रियांका हाव आर यू डुईंग. हांव राबल्या ती बसल्या कळ्ळें. आमी उलयतारस आनी तिगेलें स्टेशन आयलें. ती म्हणली मॅम नाव आय एम गोईंग टू गेट डावन यू सीट हियर म्हणलें. हांव म्हणलें जायत म्हणलें. ती तिगेले माहिमा आशिल्ली ती म्हळ्यार ती सुरेखा बशिल्ली हांव माहिमा चडलेली. हांव ती पळयलें बँड राते हांव राखून आशिल्ली. मागीर हांव तिगेलें चमकलें. मागीर ही सँटा क्रुजा ती देंवका आशिल्ली. हांव राबली. ती म्हणली मॅम तूं बरी सांगा आतां हांव देंवतरच म्हगेलें स्टेशन आयलें हांव देंवता म्हूण. कार जातरी सँटा क्रूज येतना ती उठायली हांव बसली ती चमकली. हांव बाय म्हणलें तीन बाय म्हणलें आनी चमकली. म्हाका हें चेंज ऑफ एटिट्यूड चेंज ऑफ न्यू थिंकींग ह्या हिण केल्लें बरोबर की हिणें म्हाका तशींच फुडें स्टुडंट्सांक रिस्पेक्ट दिलेलें तशी हिणें रिस्पेक्ट दिवका आशिल्ली की तें रिस्पेक्ट आशिल्ली की तें कर्टसी आशिल्लें. ह्या एकदम मॉडर्न थिंकींग आनी तें हांव थिंक करतरस तुमी म्हाका खंडीत तिळशुका ह्या इन्सिडेंटा वयली. म्हाका तुमगेलें रिएक्शन ह्या इन्सिडेंटा वयली इम्पॉर्टंट आसा. ह्या म्हळ्यार म्हगेल आनी तुमगेल थिंकिंगान तूं मेळा आस की ना म्हूण तें खंडीत सांगता. आनी एक सेकेंड इन्सिडेंट म्हाका तुमगेलो शेअर करता. सेकेंड इन्सिडेंट अशी की म्हाका म्हगेल घर कडेन एक यंग पेरंट्स आयलींची आनी वरकेन म्हगेले एक्स स्टुडंट कळ्ळें आनी आयलींची आनी तिका एक सान चल आसा एक 3.5 वर्सां चल. ती आयली मॅम आय हॅव रेड युअर बुक बट माय सन इज नॉट एट ऑल. तूं बैस कसो नाही म्हण. तांणी दोगांय हांव आनी बापूस म्हण म्हगेले एक्स स्टुडंट आनी तिगेले बामू तांणी दोगांय प्रोफेशनल्स IT प्रोफेशनल्स. तांणी सकाळीं वताची तिची किंवांकी येता तो लेट येता आनी चेडू बेबी सिटिंगान घाला लायक बेबी सिटींग कळ्ळें बेबी सिटिंगाक घाला आयला.
आणि घरकड रांदपीण आसा मस्त रांदपाच वरकेंत एक मस्त भारना रांदप केलेलें आसा चेडा वस्तू सकट कोरका हांव अशी तिगेल्याक मस्त उलयतत गेली तिगेल कशी दिनचर्या ती कसं करता तिगेल कशी एटिट्यूड ती कशी कोप येता केदान कोप येता ती कोप कशी कंट्रोल करता ह्या सकट तिगेल्या विशया उलयतत चमकली तेदान तीन उलयतर आसतना ती म्हणली मॅम आय एम व्हेरी क्लियर अबाउट माय मी टायम हांव म्हणली मी टायम कसं नाही मी टायम मीन्स टायम ओनली फॉर माय सेल्फ अच्छा मागीर तू ओनली फॉर युअर सेल्फ केदान घेता वेन डू यू टेक युअर मी टायम I take me time whenever I feel very stressed out, whenever I get angry, and whenever I need peace. म्हणली okay, fine, very good. What do you do during me time? I do whatever I feel like doing at that time. Okay, so what are the activities do you do during your me time? Sometimes on laptop I binge watch movies. Binge watch म्हळ्यार मागची फिल्म पळयतर वचचें एक सिरियल पळयतर वचचें और binge watch on Insta म्हणली आनी तें सगळें म्हणलें हांव ओके सो तेदान हांव म्हणलें तेदान तूं अशें करता तूं तुगेल चेड्याक सर्त वेळ हें सगळें करचें तूं तुगेल चेड्याक मी टायम दिवचें सर्त वेळ म्हणून गेलें तेदान ती आलोचना पळयली तुमगेल विशय तुमकां प्रायोरिटी दवरताची केन्नाय एक लायफान तूं आवसू बापूसू पॅरंट्स जातरी केन्ना एक नमुने बॅलन्स जायशी ना एक नमुने इंटिग्रेशन मेळ जावका तूं कशी तुगेल्या टायमाक तूं कशी तुगेल्या एक्टिविटीजाक तूं प्रायोरिटी दिता प्रिफरन्स दिता तशीच तूं तुगेल्या चेड्याक वर केन्ना प्रायोरिटी दिवका प्रिफरन्स दिवका तूं शिकल्या वय तुगेल बापून शिकला वय तुमी प्रोफेशनल वय हांव केन्नाय सांगना कोणाक तुमी घरकड बसका म्हूण पूण एक तुमी एक पॅरंट जाले खुडले तुमी तितली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पॅरंट वरकेन घेवका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताची भोंवचे तुमी वताची सक्कट जाय वय पूण तशींच तुमच्या चेड्याक वरकेन तशींच दिगेले का तशींच प्रिफरन्स दिवका प्रायोरिटी दिवका आनी त्या एक चेड वरकेन एक एंटिटी ताका काय कोप येता ताका काय मोग जाय सगळो दीस तो स्कुला आसता एक स्कूल जातरी बेबी सिटींग आसता क्रॅशा आसता घरकड आसताले आज्जा बापो मामो मावट आसता तशी ताका काय वी टायम म्हणजे फ्रॉम मी टायम टू वी टायम आवसू बापूसू चेडू अशी कसं एक ॲक्टिविटी करता की चेडो ऑलवेज फील बिलॉंग्ड चेड्याक वरकेन ऑलवेज फील हर्ड एक इंग्लिशान ग्याद आसा अंडरस्टँड बिफोर बीन अंडरस्टूड म्हणून तशी चेड्याक तुमी अंडरस्टँड करता चेड्यान तुमकां अंडरस्टँड करून घेवची न्हय तशींच ह्या एक हांव लेखलें तुमगेल शेअर करता इतें म्हळ्यार हांव म्हगेल चड सान आसतना म्हाका हें मी टायमाच गोतून आशिल्लें फ्रेज हांव आत्तां आयकुचें मी टायम आमकां केन्नाय वी टायम आशिल्लें त्यावें म्हाका वतना त्यावें करेक्ट आशिल्लें ना वतना पूण एक नमुने चेडू आवसू बापूसू माय माव दॅट इज बापू मा आज्जा आमगेल चेडू आमगेल एक वी टायम म्हूण आशिल्लें आनी ते चेड्याक वी टायम आशिल्लें भितर चेड्याक एक नमुने एक पार्ट ऑफ द फॅमिली आशिल्लें आतां हें न्युक्लियर फॅमिली आनी आमगेल मी टायम चेडा मी टायम आसकिना म्हूण वतना ते सकट परम्युटेशन कॉम्बिनेशन करतना सकट बॉक्स टिक करता अशें हांव लेखता हांव लेखलें हें तुमगेल शेअर करता इतें म्हळ्यार हें मस्त वत आयकतर आसता आतां मस्त सकट हांव हें कोणें रस्त्यार मेळ्ळ्यार म्हाका मस्त हें आयकुचें पडटा
वर्कशॉप घेताना यंग पार्टिसिपेंट्स वरकेन येंज सांगताची म्हणल्यातले मिगेल चॅनला द्वारा या म्हाका एक संदेश तुमगेल पर्यंत सांगता म्हूण. पण तुमगेल ह्या हाजवेळचे अभिप्राय म्हाका खंडीत 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 कळका. सांगच्याक तिळसूच्याक विसरनुकाची कळ्ळें. आनी आयचे एपिसोडांत ह्या तुमकां कशी लागले म्हाका खंडीत आनी अशी तुमकां जाय असले नमुने एपिसोड्स म्हाका ह्या सांगचें तिळसूनुकाची. आनी ह्या बुक वाचून हाचे विशय वरकेन तुमगेल अभिप्राय कसो ना म्हूण तिळसूच्या विसरनुकाची. ओके, थँक्यू.